लोकशाही. दत्तू आप्पा, तशें जाल्यार गोंयान करप्शन काबार जाला म्हणटा तूं. अरे पर्रीकार कितें सांगता जाणा तूं आपणाक म्हणटा 50% करप्शन उणें करपाक अजुनूय अपयश आयलां. तशें जाल्यार लोकायुक्त कित्याक नेमिना अजून पासून तर गोंयान? म्हाका तेंच कळना. हरशीं पर्रीकार मरे कसलीय गजाल आपूण रोखडीच करूंक शकता, पूण हांगा ताजें कितें घोड्या हाडलां पळय तें म्हाका कळना. म्हाका दिसता पर्रीकार आनी जे बाकीचे तेचे वांगडे आसा BJPचे जे वांगडे आसा ते अशें चिंतता आनी अशें म्हणटा खंय तांकां तांच्या कडेन लोकायुक्त म्हणून करपाक असो उमेदवार असो तांच्या कडेन ना म्हणून. ना, कितें नेमकें जालां पळय मरे तें म्हाका अजुनूय खबर ना, पूण पर्रीकाराक लोकायुक्त नेमूंक जाय आशिल्लो आनी तो ताणें करूंक ना हो आयज मरे सद्या चर्चेचो विशय जाला. सारकें तुजें. लोकायुक्ताक लागून सरकारा विशीं उलोवपाक लोकांक वाट मेळ्ळ्या. दोत्तू आप्पा, कोणाक वाट मेळ्ळ्या म्हणटा रे? आगो आमी ते लोकायुक्ताची गजाल उलयताले. बसल्यान तुमी? हय. तो अप्पा लोकायुक्त मरे बेगीन नेमून फाटल्या सरकार कारभारान जे कोणी करप्शन केला पळय तांकां जेलीन उडोवपाक जाय. अरे बेश्टी उकल्ली जीब लायली ताक अशें करूं नाका. तो अप्पा फाटल्या इलेक्शना टायमार जे करप्शन जाला न्हू रे, जाला मरे जाला, पूण तांकां आतां भितर उडोवपाक नाका. अरे पर्रीकारान कितें सांगिल्लें आपूण सत्तेर येतकूच हाका भितर उडयतलो तेका भितर उडयतलो खुबदां उलोवन दाखयल्लें. आतां 9 म्हयने जाले अजून काय कोणाक भितर उडयल्लो आमी आयकूंक ना रे बाबा. SEZ, IDC वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी जॉब रिक्रुटमेंट अशे जायते घोटाळे आसा मरे. पर्रीकारान सांगला मरे सरकाराक खंय 3-4 वर्सांनी लोकांनी जज करचें म्हणून. आगो अमृत्या म्हाका एक सांग, पर्रीकारान हें सांगलां तें बरें आहा गो, तुजे त्या भयणीचे काय कोणाचो जागो पळय फाटीं कितें जाल्लो विकतो घेतलेलो तो फॉरेनरान कोणें विकतो घेतला, कितें भानगड जाल्ली ती? जातलें आनी कितें, त्या प्रॉपर्टीन गांवांतल्या कोणाकूच लोकांक भितर वचूंक मेळना आनी गोरवां बोकड्यो तर थंय चरपाक गेल्यो जाल्यार ते शॉक दिवन मरे मारून उडयतात. अशें? हय. अरे गोंयान मरे जमिनीची प्रकरणां चड गंभीर जायत आसात. ताका लागून मरे आमच्या पर्रीकर बाईन गोंयांक स्पेशल स्टेटस दिवचो दिल्लीक नॅशनल डेव्हलपमेंट कावन्सिला मुखार मागणी केल्या. अरे स्पेशल स्टेटस आतां फाटलीं 8 वर्सां जालीं आयकता मरे, खंय कितें आहा स्पेशल स्टेटस? हें आनी कितें रे बाबा? आगो ते कितें आसता मुगो, प्रत्येक राज्याचो आकार आनी ताजें कार्य पळोवन मुगो तांकां जर कितें गरज आसा जाल्यार खासा दर्जो दितात स्पेशल स्टेटस. म्हणजे अमक्या कामा खातीर तुमकां कितें सवलत दितात ते. आमच्यो जमणी सांबाळपाक आमकां स्पेशल स्टेटस जाय अशें जाल्यार म्हजे व्यक्तिगत आनी पर्सनल विचार होच आसा की आमकां तेची गरज आसा. अशें जावं बेगीन जाल्यार पुरो आमच्यो जमनी तरी आमकां परत मेळटल्यो. जावनी गो ते पयलें. बरें तें आसूं. म्हाका एक सांगा, तुमी नव्या वर्सा निमतान कितें एक बाबा संकल्प केला? संकल्प? अरे संकल्प ना रे, संकल्प म्हणजे कितें जाणा मरे, रेझोल्युशन फॉर द न्यू इयर. हय, आय वील वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा अशें. हय. आनी तुवें गो अमृत्या? आमकां आनी कोणें सांगला तें? येता तो दीस बरे भाशेन गेल्यार पुरो जाला आमकां. हय. गोंयान दिसान दीस गोंयकार कमी जायत आसा, त्या खातीर हांवें थारयलां गोंयची अस्मिताय, गोंयची भास आनी जे विभिन्न बाकीचे क्षेत्र आसा ते सांबाळपाक हांव वावुरतलो. वा, गुड. तुवें कितें चिंतलां रे गोंयना? अंदू वर्सा फक्त शेतान लक्ष दिवा, चडान चड पीक केळा. वा, बेस्ट. तो अप्पा तुवें कितें रेझोल्युशन घेतला तर? हांवें रे लोकशाय म्हणजे कितें आनी लोकशायेन आमकां आदार कितें दिल्यात हें मरे दर एक गोंयकाराक सांगपाचें हांवें थारयलां. नव्या वर्साचे रेझोल्युशन म्हणून प्रत्येकान कितें ना कितें चिंतलां आनी ते तशें करतले हें आयकून बरें दिसलें. हय. आमी मरे खूब कितें कितें करपाचें चिंतलां, पूण हे काँग्रेसवाले मरे मोदीच आडखळ हाडटात. कोण रे तो काँग्रेसवालो? अरे तो एक कोण तामणकार म्हणून आहा पळय तो रे. काँग्रेसचो स्पोक्स पर्सन तामणकर. हय हय. अरे तो काँग्रेसीचो स्पोक्स पर्सन म्हणून केन्ना उलयता? तो बशीचो संघटनेचो अधिकारी सेक्रेटरी काय कितें आहा तो केन्ना उलयता? म्हाका तेजे मरे केन्नाच कांयच कळना, चालूच आसा. काँग्रेसीन मरे स्पोक्स पर्सन इम्पोर्ट केला. 125 वर्साचो इतिहास आसलेली काँग्रेसीच्या परिस्थिती पळयल्यार तुमी. हें मात तुजें सारकें आहा. अरे कोणूच तांचो कांयच उलयना. तो विश्वजीत आसा तो उलोवंक सोदिना. मडकयकारान तोंड बंद दवरला. तो मवीन गुदीन आनी बाबूश आसा काय ना काँग्रेसीन तें कळा सुद्दां ना.
ह्या तामणकाराक पर्रीकारान फाटली 3-4 वर्सां आपल्या घरात बसलो, आपल्याकडे बसलो आणि वत आता काँग्रेसमॅन जाऊन तेंचेर चढाई करता. अरे डॉक्टर मिस्के सांगतालो मरे की ह्या तामणकाराक मरे फाटल्या 3-4 वर्सां पर्रीकारान खंय सारको पोचला. अशें होय म्हणजे पर्रीकाराच्या कुस्तार फाटली कितलीशीच वर्सां तो काँग्रेसीचेर चडटालो तर. हेंचे आपले बरे आसा, हेंका बसलेले कडेन पोसपी आसा, नाजाल्यार आमकां वर्साचे 12 म्हयने कश्ट करूंक जाय, काम करीत रावूंक जाय. पयर कोण तरी उलयतालो मरे हे तामणकाराक खंय सकाळी च्या पिताना, दोनपरां जेवता आसतना आनी रातीक न्हिदता आसतना आपूण टीव्हीर आनी पेपरार दिसपाक जाय. देखून ताका हें व्यसनूच लागलेलें आसा. आसता आसता एक एकल्याक ते एक एक व्यसन आसता. असल्यो खबऱ्यो उलोवन आमचें पोट भरपाचें आसा. दोतू अप्पा, हांव मातशें कितें नुस्तें मेळटा जाल्यार पळोवन येता. बरें बरें रे. आणि हे गो आं तो कायतान मेळत जाल्यार आमचे पयलींचे 50 रुपया आहा ते दी ताका. आं बरें बरें. तो अप्पा नुस्तें म्हटल्यार मरे बरी याद जाली. पयर क्रिसमसाक मरे चिकन नुस्तें तुमी आतां हाडून दवरलेले. गोंयना आनी शांत येवकूच ना. म्हाका दिसलें तूं तरी येतोले म्हणून, पूण तूंय ना मरे. सॉरी बोस्ते हांव येवपाक पावलो ना. त्या दिसा गोंयांत नासलो, गोंया भायर आसलो. बसते हांव वर्साच्या वर्सा हांव तुमगेर येता तूं जाणाय. कितें जालें मरे त्या दिसा म्हाजेर व्हडलें टेन्शन आयलें. अरे आमची एक जमीन आसा पळय ती कोणे तरी मरे आपल्या नांवार करून घेतल्या. पयलेच दिसा म्हाका कळ्ळें आनी ती तो आतां आपूण कोणाक विकपाक सोदता मरे. म्हणटून हांव त्या भानगडीन कितें करचें तें कळना पळय तो उरलो थंयच उरलो. आं अशें. अरे हेच करून आमच्या थिंगा मरे पेद्रू भाट मुगे न्हू आं आमच्या थिंगाचे एकट्याचे तें भाट मरे तेंच्यांनी फॉरनर एकून आतां ओनर मरे फॉरनर जाल्लो आसा मरे भाटाचो. आतां गोंयांत असली प्रकरणां खूब जावपाक लागल्या. अरे हेंच कित्याक ह्यो असल्यो गजाली खुद्द आमचे फॅमिलीक घडल्यात. इतलीं वर्सां आमी ती जमीन कसली, पीक घेतलें, पोट भरता. अरे कोण तरी खंयचो एक मडगांवचो भाटकार येयला मरे आनी त्या जमिनीचेर आपलो हक्क सांगता. अरे केन्ना हेका आमच्या गांवांत पळोवंक ना, केन्ना हो रावना गांवांत, जावं हेची कोण फॅमिली ना. असल्यो गजाली घडटा मरे सद्या. ती कितें जालां मरे आमचो जाणटो लोक मरे पयलीं आसलो पळय तो मरे दुसऱ्याचेर मरे रोखडोच विश्वास दवरतालो. तूं बरो शिकलेलो आसलो तुवें येवन कितें सांगलें मरे जाणटे विश्वास दवरप. घेतलो आखाणो वाड्याचो ताका खबरूच ना कितें जालां तें. अश्यो भानगडी खूब जाल्या. आनी हेच करून मरे म्हाजो विश्वासघात करप. असल्यो केशी मरे गांवांनी खूब आसात. पूण गरीब बाबडे लोक कोर्टान वचून झगडूंक शकनात. हय ह्या असल्या गजालींचो मरे हालीं खूबच प्रॉब्लेम वाडत गेला. सरकारान हाजेर कितें तरी उपाय काडपाक जाय. जमिनीचे म्हळ्यार बरी याद जाली. सरकारान जमिनीच्यो नव्यो रेटी नोटिफाय केल्या मरे. वय 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 पोलीस पेपराचेर आयल्ले. हे असले मरे ऑफिशियल रेटी वाडूंकूच जाय आसल्यो. अरे त्यो रेटी वाडल्यो आनी ना वाडल्यो आमकां कांय व्हडले परिणाम जावचो ना ताजेर आनी फायदोय जावचो ना. ह्यो रेटी वाडूंकूच जाय आसल्यो. पूण ह्या रेटी परस मरे ऑलरेडी प्लॉटांच्यो रेटी मरे गांवांनी मरे खूब वयर आहा. कळ्ळें तुका. हां हो फायदो जातलो फक्त सरकाराक आनी तो ताजो रेव्हेन्यू वाडटलो इतलेंच. हां हां हां. हरशीं म्हणून मायनिंग बंद आसा. रेव्हेन्यू एकठांय करपाक सरकाराक कितें तरी उपाय काडचो पडलो ना. हय बराबर सरकारान मरे रेटी वाडयल्यो ते एकदम बरें केलें. ना जाल्यार सरकार मरे खंयच्या प्रोजेक्टाक लँड एक्विजिशनाक 10 ते 20 रुपया दिताले. अरे हें सगळें तुजें सारकें रे बाबा. पूण बाकीचें कितें फ्लॅटाच्यो रेटी खंय पावल्या. हां ते बिल्डरांचे सांगतात रेटी ते आयकच्यो पडटा मरे. कोणाचेंच नियंत्रण ना. अरे सांगता त्या रेटीक घेवपाक फ्लॅट घेवपाक कितलेच लोक आसा. इतल्यो बिल्डिंग्यो बांदल्या ते फ्लॅट कितें फुकट वयता. अरे पूण आसलेल्या कडेन 4-5 फ्लॅट आसात मरे. हें सगळें सारकें रे. पूण हाजेर खंय तरी मरे कंट्रोल येवपाक जाय. हय. आपल्याक जाय तश्यो रेटी सांगतात. जो कोण सर्विसीक आसा पळय ताजो वर्साचो पगार एकठांय करीत रे त्या आंकड्या प्रमाणे मरे ताका बँको लोन दिना. सारकें. आयज काल मरे कोणाचेर कंट्रोल ना. बाजारांत तूं एका चपला दुकाना वयशी तो धोपक्याक मरे 450-500 रुपया रेट सांगता आनी मागीर वाण पाण करी जाल्यार तो 150 रुपयान ते चप्पल दिता. तू सांगताय ते सारकें बसते हांव. सादो मनीस जर घेवपाक गेलो तो सांगता त्या रेटीन तो वगडो घेता. तसलो बाबडो मनीस मेळ्ळो काय बोल्सागे उबे खातीर लायतात मरे. तुम्ही म्हणटा पळय रे ती गजाल सिरियस आसा खरीच सिरियस आसा. पूण ह्या खातीर मरे आमच्या देशान आमच्या राज्यान कायदे आसात. पूण कायदे आसून कसलो फायदो दत्तू अप्पा. ते इम्प्लिमेंट करूंक जाय न्हू. अरे आमच्या देशान आनी राज्यान कायद्याचो भंय म्हणटा तो कोणाकूच उरोवंक ना. अरे उरतलो कसो भंय. आं उरतलो कसो. कितलोय सिरियस क्रायम केल्या आरोपी सुट्टा मरे. अरे तुम्ही म्हणटा त्या गोष्टीचेर विचार करीत न्हू जाल्यार म्हाका एक सांगात कायदो करपी लोक कोण. आमीच तांकां निवडून दिता मरे. हय
त्यांची फाटभूंय कितें आसता? एक तर ते सारखे शिकलेले नसता, अर्धे शिकलेले नाल्यार अडाणी. दुसरें म्हणजे मरे तांच्यांनी स्वता गुन्यांव केल्ले आरोप आसता तांचेर. पूण असल्या लोकांक आमी निवडून दितकूच त्यांचे कडून आनी कसल्या कायद्याची अपेक्षा करतले तुमी? चोप्पा, दिस इज मरे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. अरे तेच सांगता तुका, आमच्या लोकशायेत मरे कितेंय गुन्यांव केल्यार ते पोचून वता अशें गुन्यांवकारांक दिसता. पूण लक्षांत दवरात, बलात्कार आसूं नाल्यार खून आसूं, तांकां जी ख्यास्त दिवपाची आसता पळय ताचे परस चड मरे लोकशायेचो खून करपी आहा पळय तांकां फाशीची शिक्षा दिवंक जाय. तेन्नाच आमची लोकशाय टिकतली. लोकशाही